पणजे पाट्यावेलो कॉम्पोस्ट प्रकल्प सुरू जालो. थंय गेल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान भौशीक सुवातींनी सोरोपितल्यांचो विशय काडलो. No, we are working on, there is a provision made, but we are working on how to ensure that a common citizen does not suffer out. So we have come to conclusion that unless permitted, any public place where people have access, there will be no drinking permitted. That means unless there is a license given. Suppose you want to have a party here and license is given, marriage license, then there is no problem. But otherwise, where the people are permitted to go without any restriction, there can't be any drinking. So the public places. रस्त्या कुशीक डेब्री वडोवपी ट्रकांचेर खंय एक्शन जातली. पंचायतीक कोयरा विलाचो फंड वाडोवपाचो विचार चल्ला. काम करिना ते पंचायतीचेर खंय कारवाय जातली. रस्त्याच्या कडेक कंस्ट्रक्शन डेब्रीज हाडटानी डंप करता. द रोड्स लुक्स अगली. काय बरे रस्ते केल्या, 6 लेन रोड केल्या, आनी ताज्या सायडीक हांव आतांच सांगता ट्रकवाल्यांनी जे कोण हाडून थंय उडयता पळय ते 26 तारखे नंतर तांचे ट्रक कॉन्फिस्टिकेट जावंक शकता, तांकां प्रचंड फायन पडूंक शकता, एंड दे मे बी इवन फेसिंग प्रॉब्लेम ऑफ ट्रक बीइंग कॉन्फिस्टिकेटेड फॉर द क्रायम. लिटरिंग स्लोली 26 तारखेपासून जानेवारीच्या म्हणजे 27 तारखेपासून लिटरिंगाचेर आमी कॉम्प्रेहेन्सिवली एक्शन घेतले. इल्ले इल्ले करून वाडयतले आनी 30 मे पर्यंत हो लिटरिंगचो प्रोग्राम फूल स्केल चालू जातलो. 30 मे पासून 19 डिसेंबर पर्यंत पेनल्टी वाडटली. नवीन कायदो अस्तित्वात येतलो. 4 प्लांट आमी हे करता. अशे ल्हान ल्हान फॅसिलिटीज अनेक तयार जातल्यो. मशिनां आमी हाडून ल्हान पंचायतींक दिवपाची ठरल्या. पंचायतीची जे पळय ग्रांट आसा ती ग्रांट 5 पटीन 4 पटीन आमी वाडोवपाचो हे आसा. पण त्या बरोबर परफॉर्मन्सूय जाय. पंचायत एक्टीन सुद्धा फरक आसतलो. चेंजीस जातले जातूंच्यान जी पंचायत काम करिना पळय दे विल हॅव टू पे प्रायस फॉर इट. पाट्यावेल्या कॉम्पोस्ट प्रकल्पाचे उक्तावणाचे निमतान प्रकल्पाच्या वाठारात झाडां लायली. कार्यावळीक JSIDCचो अध्यक्ष दीपक पावसकार, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकार, उपसभापती मायकल लोबो आशिल्ले. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.